हळद काडटात तेन्ना प्रत्येक जेन्ना आमी सादरीकरण करता हळदीचे म्हणून आतां जे हळदीचे म्हणून सादरीकरण जालां तेन्ना प्रत्येक पथकान दखल घेवपाक जाय की हळद काडटात ती आमी कुमारीक काडटात, सौभाग्यवतीक काडिना. तर आज नाल्यार दुसरें जेन्ना जेन्ना तुमी खंयचोय सादर करून वतले तेन्ना तेंच्या गळ्यांत मंगळसूत्र न दवरचे ही म्हाजी एक तुमकां कळकळीची आसा. कारण तो प्रसंग उबो जातलो जाल्यार ते हळद काडटा ते कुमारिकेच्या आंगार जर मंगळसूत्र दिसले तर ऑटोमॅटिकली तो नाट्यमय हे आसा पळय प्रयोग आसा पळय तो नश्ट जाता. कला प्रकार पळोवपाक मेळ्ळे, तुमी सादर केल्ली कला त्या हातूंतल्यानूच खरेंच दिसून आयलें की अजूनय लोककला बऱ्या प्रकारे टिकून आसा आनी ती टिकून उरपाक कारण म्हणल्यार तुमी सगळी ज्येश्ठ आनी बुजुर्ग कलाकार जे अजून ही लोककला टिकून दवरलेली आसा आनी ताच्या बद्दल तुमी केल्ल्या ह्या सादर केल्ल्या लोककले बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन. आणि अशीच कारकीर्द ह्या लोककलेच्या जोपासना खातीर तुमी टिकोवन दवरची अशी एक नम्राची विनंती करता.